सोमेस्तांक देव बरी सांज देव. आज मानसोबान कोंकणी संगीताच्या इतिहासांत अनेक महिला फातर एक चरित्र रचता. कलांगण कोंकणी संवसाराक लोकार्पण जाल्या उपरांत हर एका म्हयन्याच्या पयल्या आयतारा हांगासर म्हयनाळी माची सदार जाल्या आनी फाटल्या 12.5 वर्सांनी कळीभीत नासतना निरंतरी म्हयनाळी माची सदर जावन आनी आज ह्या सांजेर हांगासर सदार जावचे आसा 150वी म्हयनाळी माची. तर म्हाका दोन जोरान ताळयो मारच्यो आनी आमी उल्हास पाठोवचे. कोंकणी लोकांच्या प्रोत्साहन निरंतरी हांगासर म्हयनाळी माजो चयल्यात आनी आज आमी हांगासर 150वी म्हयनाळी माची एक अपुर्बायेची संगीताची सांज पोदांतुरो हांगासर आमी सादर करता. ह्या पोदांतुरो कार्यांत अपुर्बायेची 20 पदां आसात. ही 20 पदां सडावत मानसोबानाची तशेंच रोशन लॉयड रेगो हांची आनी सांगता रॉबिन सिक्वेरा हाचो आल्बम गांव मुजो हांतली पदां आसात. ह्या सगळ्या कार्याक तुमकां मानसोबान तर्फेन मोगाचो स्वागत करता. आदल्या म्हयनाळी माची 149वी सदार जाल्ली आसा. भुरग्यांच्या शिबिरांत भुरग्यांली सोबान जिरमिलची तारां आनी हाका कर्सा लायवज आसा. ₹39,113 ₹39,113 आनी जमो लायवज पोषकपणांत 25,000 तशेंच हांगा आयिल्ल्या लोकांतावन 15,235 अशें 40,235 40,235. ह्या म्हयन्यांत जायती कार्य जावची आसात. कलाकुल जुलयतावन आपलें 4थें वरा सुरू जाता. आमी येदोळस अर्जांक आपोवणें दिलां. 15 वर्सां तावन 35 वर्सां पर्यंत चेरक्या चेडवांक कोणाक नाटक कलेंत आसक्त आसा तांणी अर्जी पत्रां घाली येतात. 20 आसा जुनाच्या 22 तारखेर आयतारा सकाळी 10 वरार कलांगणांत देखून कोणाक नाटक क्षेत्रांत आसक्त आसा तांणी कलाकुलाक भरती जावचें. जून 21, 22, 28 आनी 29 तारखेर डॉन बॉस्को हॉलांत कलाकुलोत्सव कलाकुलाच्या ह्या वर्साचे नाटकाचे फेस्त सादर करता. 21 तारखेर सांजे 6:30 वरार मारतीर भगत सिंग. 22 तारखेर प्लॅटफॉर्म नंबर 3. 28 तारखेर गोली मार प्रसंग आनी 29 तारखेर टिकेट नाटक सादर आसतले. जो कोणी नाटक पळोवना तांणी पळोवचो आनी कोणी पळयला परत्यान येवन पळोवचो आनी कलाकुलाक तुमी प्रोत्साहन दिवचो. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी हाचें एक मान सोपान आशिल्लें. कोंकणी पुस्तकां आनी सीडीच्या विक्रा खातीर मोबायल कोंकणी बाजार सुरू करची. येदोळूस हें बेंगलोरांत उक्तावण जालां आनी हाचें मंगळूरचें चलावण कार्य परवांस मंगळारा 3 तारखेर सांजेर 4:30 वरार काद्री पार्कांत आसा. सोमेस्तान येजय आनी ह्या कोंकणी मोबायल कोंकणी बाजार हाच्या चलावण कार्यांत तुमी सांगात दिजय अशें उपकार मागता. आज तावन मुंबयत मानसोबानाचें शिबीर भुरग्यां खातीर जावनूच आसा. 4 वरां तें उक्तावण जालां. त्या शिबिराच्या भुरग्यां खातीर आनी मानसोबान वांगड्यां खातीर आमी बरें मागया आनी तांकांय 2 ताळयो दिया. मुंबय पावतल्यो. मुखली म्हयनाळी माची आसा जुलयच्या 6 तारखेर. नाच भांगारा आनी एक संगीत कार्य तुमकां ह्या म्हयनाळी माचेक आजच हांव आपोवणें दितां. मानसोबान अध्यक्ष लुई बापिता लागीं उलोवंक दिता. तांणी मुखार येवचें आनी हांगाच्या संगीतकारांनी गावप्यां तर्फेन बाब रोशनाक एक फुलां तुरो दिवचो. तर मोगाचेनो सुरवात दिता आमी 150वी म्हयनाळी माची पदां तुरो आनी हें संगीत कार्य सादर करूं मुखार आपयता आमचो सुबीत तरणाटो कोंकणींतलो देवानंद पिकांना तो तरणाच उरता
राहुल ॲडव्हर्टायझर्स हाचो मालक भोव फामाद कार्यनिर्वाहक तशेंच कवी टायटस नोरेन. देव बरे सांज दे तुमकां समेस्तां. आज 150वी म्हयन्याळी वांची 2001 इस्वेच्या डिसेंबराच्या 2 तारखेर नासिरुद्दीन शाह ही तो रंगमंच उक्तायलो. ताच्या उपरांत 2002 इस्वेच्या जानेवारीच्या पहिल्या आयतारा पहिली म्हयन्याळी वांची सदर जाली. त्या उपरांत कळनासतना 12.5 वर्सां 1,040 म्हयन्याळी मांच्यो सदर जाल्यो आनी आयची 150वी म्हयन्याळी मांची. ह्या 150व्या म्हयन्याळ्या मांचेक 12.5 वर्सांच्या उडासाक 12.5 घंट्यांचे 150 पदांतुरो कार्य दिवचें अशें आमी येवजण घाल्ली. ह्या खातीर गांवांत दुडवट्टू करचें अशी आमची येवजण आसली. आमच्या बेसोराक लागून पावटाक लागून सांगताच तितलो पाठिंबोय मेळनासल्या खातीर आमकां 150 पदां 150व्या म्हयन्या मांचेक 12.5 घंट्यांचें कार्य दिवंक साद जालें ना. त्या देखून आमी आज 7 ते 9 पर्यंत 20 पदांचें सोबीत एक कार्य तुमच्या मुखार संगीत सान सदर करता. आनी ही 20 पदां सोबीत करून गुंतून मांडून हाडल्यान तांतल्या तातूंत दोगा कलाकारांक तुमी भोवशा अंतले थोडे पयले बोटी पळयतात. आनी आयची ही सांज कवितेची, कवींची, पदारचणारांची, संगीतकारांची, गावपी गावपिण्याची एक सोबीत मेळावळ. आनी आयचे उंच कलाकार तुमकां मुखल्या 3 घंटांक भोव सोबीत करून तुमच्याच बसकेर दलयतले. कवितेच्या मळार आतां प्रस्तुत जावचे पदाची कविता एक उंच कविता. अमर जाफरान ही कविता लिखल्या 4 वर्सां आदीं. अमर जाफरा अमर जावन तो 21 वर्सां जालीं. आनी तांतल्या तातूंत जॉयस बायक गांवागांवान व्हरून पायिल्ली कविता ही कविता. आनी हाका त्या कवितेंतल्या उतरांक लागून ताच्या गिरेस्तकायेक लागून तितलोच एक सोबीत ताळो बसला, तितलेंच सोबीत तेचें संगीत बसला. ही मेळावळ जाफराची आनी बाबेरिकाची. आनी हाका लागून आलतडी दोंगरार हें पद तुमच्या मुखार सदर करूंक हांव प्रस्तूत करता. कोंकणी आवले बाय जॉयस ऑझेरियो आनी तुमच्यो 2 ताळयो.
आईच्या शिंकलींतलें पयलें पद आनी जॉयसबायेचें पयलें पद तशेंच निमाणें पद. अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार अशें म्हणून गल्ले गल्ल्यांनी वांटून गेली च्या. पिवून पिवून ताळो जाला काणेर, पिवून पिवून ताळो जाला काणेर. च्या पुरो ताळ्याक इल्लो सुशेग दिया, च्या पुरो ताळ्याक इल्लो सुशेग दिया. मुखलें गोशाण आतांच तयार करा, मुखलें गोशाण आतांच तयार करा. अगली बार मल्ल्या सरकार. हो कवी इल्लो आळशी असो कवी, कवितेच्या कामान आळशी. नंतर भोवशा कवीच्या कवितेक धड 100 ताळे बाबेरीक बसयत आसलो. जातीन कवीचीच जात तरी दाडावन पिकयल्यार खंय तरी कविता भायर पडटात. ह्या कवीन आपल्या गांवचीच एक कविता बरयल्या आनी ताका एरिक बाबान एक बरो ताळो बसयला. ताच्या एकाच कवितेक एकच ताळो आनी तें आज प्रस्तुत करता कवी ताकोडे टायटस नरोना आनी प्रशस्त करता विश्व कोंकणी कलारत्न भाव एरिक ओझेरियो आनी तुमच्यो 2 ताळयो. चढार लेगू मोळाचे फूल, घाणेरेच्या चढार लेगू मोळाचे फूल. केदां तुल्या उदकांत लेगून साळका सायशे फूल. घाणेऱ्याच्या झाडार लेगून मोळाचे फूल. केदां तुल्या उदकांत लेगून साळका सायशे फूल. कावळ्या गायन कोगळे सारकी कानार घालीत फूल. कावळ्या गायन कोगळे सारके कानार घालीत फूल. वाटेन तुल्या मेटा मेटा आवाज करीत ढोल. केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या नदी केन्ना कळणारे. केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या नदी केन्ना कळणारे. फाल्गुनीचो उदकावाळो आवाज करीत. फाल्गुनीचो उदकावाळो आवाज करीत. झुळू झुळू सितार सितार खेळूंक आपयत. फाल्गुनीचो उदकावाळो आवाज करीत. झुळू झुळू सितार सितार खेळूंक आपयत. गादा मेरेन सौभाग्याचे भांगरा कणस. गादा मेरेन सौभाग्याचे भांगरा कणस. गुडा मेरेन सौभाग्याचे मोर नाचपूर. केन्ना केन्ना चाळीस फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या यादी येतीत केन्ना कळणारे. केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या यादी येतीत केन्ना कळणारे.
माणकुल्यांचो पाया आवाज किणी किणी माणकुल्यांचो पाया आवाज साठाची रीती सांच्योच यादी हाडीत किणी किणी माणकुल्यांचो पाया आवाज साठाची रीती सांच्योच यादी हाडीत पानवासारख्या तरणाट्यांची असती रिवाज पानवासारख्या तरणाट्यांची असती रिवाज पयशिल्ल्या की तांडून ओडून गांवाक आपयत केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या यादी येतीत केन्ना कळणारे केन्ना केन्ना काळीज फुलता केन्ना कळणारे गांवच्यो मोठ्या यादी येतीत केन्ना कळणारे एरिक बाबा घ्यायच्या दिसा एक मात पद हें ताचें निमाणें पद एक काळ आशिल्लो विंडो म्हळ्यार फकत जनेल एक काळ आशिल्लो विंडो म्हळ्यार फकत जनेल कीबोर्ड म्हळ्यार पियानो माउस म्हळ्यार उंदीर फायल म्हळ्यार रट्टाचें कंत्रळ फायल म्हळ्यार रट्ट्याचें कंत्रळ हार्ड ड्रायव्ह म्हळ्यार फोंड पडुल्लो रस्तो कट म्हळ्यार कातरचें पेस्ट म्हळ्यार लागोवचें कट म्हळ्यार कातरचें पेस्ट म्हळ्यार लागोवचें वेब म्हळ्यार सळयाचें जाळ वायरस म्हळ्यार ताप एप्पल आनी ब्लॅकबेरी फकत फळां एप्पल आनी ब्लॅकबेरी फकत फळां त्या काळार दरबस्त वेळ आसलो त्या काळार दरबस्त वेळ आसलो कुटुंबां आनी इश्टां खातीर आतां हें सगळें एका डब्यांत मेळटा आतां हें सगळें एका डब्यांत मेळटा इश्ट आनी कुटुंब गेलें डब्यांत मुखलें एक सोबीत पद सादर करूंक येता आमची बाय हाची उतरां लॉयड रेगोन बरयल्यांत संगीत रोशन डिसोजा आनी अशीत पिंटोन दिलां पदाचें नांव आसा निळ्या गगनार आनी हें प्रस्तूत करूंक हांव तुमच्या मुखार प्रस्तूत करतां कोंकणीची लोना बाय झिना पेरेरा Gaita,
बरे सोबीत ताळयो दिल्यो तुमी झिना इज अ वंडरफूल सिंगर जालें पूण ताच्या सांगाता सांगाता पटल्यान रवून आनी एक ताळो दिल्लो आसा बायला विटान ताका एक दोन तुमच्या ताळी आयकता आनी की जोरान देव बरें करूं फांटयेर बसल्या सुकण्याक फांटो मोडटा म्हणलें वेना फांटयेर बसल्या सुकण्याक फांटो मोडटा म्हणलें बेना तिचें दैर आपल्या पाकटांचेर बागवून वेच्या फांटयेर न्हय तिचें दैर आपल्या पाकटांचेर बागवून वेच्या फांटयेर न्हय कवीक दैर आपल्या कवितेचेर कवीक दैर आपल्या कवितेचेर आयकून वेच्या कानार न्हय असली एक कविता उडटा सुडसुडे रवेचेर माणसाबाणाच्या कविता पैकी पदां पैकी संगीता पैकी एकादली कविता एकादलें पद ती एक उसली कविता लिखला आनी कोणें अमर चाफरा हाणें चाफरा दे कोस्ता ताळो बसयला बाबेरीक ओझेर हाणें आनी गांव एका नव्याच मनशाक तुमचे मुखार प्रस्तूत करता हांव चिंता डिसेंबराच्या 15 तारखेर रोहन कॉर्पोरेशनांत आमी एक माणसाबाणाचें ल्हान सांज आसा केल्ली ती आसा करच्यान आमी आसलो पूण त्या सांजेक म्हाका वचूंक जावना तरी पूण एक नांव हांवें परतून परतून आयकल्लें भोव नाजूक ताळ्याचें आनी एरीक बाब म्हणालो माणसाबाणाची लेगेसी मुखार व्हरच्या खातीर हांवें दोगांक वेंचलां तांतलो एकलो आज मांडार बसला उंच ताळो अशें हांव आयकलां आतां म्हज्या कानार पडच्यार आसा त्या दिसा हांव चुकलो त्या विशयान म्हाका खंत आसा आनी आतां परतून हांव ताका आयकत आसा आनी आतां हांव तुमकां प्रस्तूत करतां तुमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर बाब प्रज्योत देसा
जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक नाका हांव नाका रेवेलारांची मिडी मळबा वयले निडी समजून घेयात तुमी म्हजे मोतीच्यो वळी बाळाक माई जाय मायेक पाळी जाय चिंतून नाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय रेवेलारांचे मिडी मळबा वयले निडी समजून घेयात तुमी म्हजी मोतीच्यो वळी बाळाक माई जाय मायेक पाळी जाय चिंतून नाचार जाला कोणाक कोण जाय कोणाक कोण जाय हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका तुका सगळ्या संवसाराक हांव जर जाय तुका हांव जाय हाका ताका हांव जर नाका सगळ्या संवसाराक नाका प्रज्योत देसा उडी उडी आल्बम ताणें रचला आनी विक्रांत कोंगणेन दाखलो केला गांवांत कल्याणपूरचो ताका ह्यो तुमच्या मोगाच्या ताळया खातीर हांव अभिनंदन पटयतां हांव मेल्ल्या दिसा तुमी रडटल्यात हांव मेल्ल्या दिसा तुमी रडटल्यात आनी म्हाका कळचें ना रडचें जाल्यार आतां रडा हांव मेल्ल्या दिसा तुमी फुलां धाडटल्यात हांव मेल्ल्या दिसा तुमी फुलां धाडटल्यात म्हाका दिसचें ना धाडचीं जाल्यार आतां धाडा हांव मेल्ल्या दिसा तुमी म्हाका फुगारतल्यात हांव मेल्ल्या दिसा तुमी म्हाका फुगारतल्यात म्हाका आयकोवचें ना उलयतात तर आतां उलया सुखी म्हजे बक्षितल्यात सुखी म्हजे बक्षितल्यात म्हाका खबर आसची ना बक्षिल्यार आतां बक्षिया सांगात म्हजो आशेतल्यात दोळ्यां दिश्टींक पडचो ना दोळ्यां दिश्टींक पडचो ना हे कविताचें नांव रात आयची आनी बरयलां लॉयड ड्रॅगन हाका संगीत दिलां रोशन डिसोजा आनी हे गावंक तुमच्या मुखार येता राणी कोगुळ शेतां मेरेन कवळेची फामाद गावपीन ल्हान प्रायाची फामाद गावपीन हस्की वॉयस आनी आतां तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता ह्या सोबीत बायक बाय लविटा लोबो
सुरू करू. देव बरें करूं बेटा. ती सोबायाची बावली, ती सोबायाची बावली आमच्या गांवची. नवरो तिचो स्पेन असो, नवऱ्याक येना भास आमची आनी तिका स्पॅनिश. दुकानवाल्याक आपले पाय दाखोवन चिकन लेग घरा व्हरता ती. दुकानवाल्याक आपले पाय दाखोवन चिकन लेग घरा व्हरता ती. रांदवेच्या दुकानांत केळी मोलावंक आपल्या नवऱ्याक व्हरता. दुसरें तुमी चिंचे नाका, नवऱ्याक तिच्या स्पॅनिश येता. तुजो सांगात हें पद बरयलां लॉयड ड्रेगन आनी हाका संगीत दिलां रोशन डिसोजान. गांव म्हजो कवळी ही रॉबिन सिक्वेरान प्रस्तूत केल्या. आनी आतां तुजो सांगात जाय म्हाका हें पद घेवन तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता बाब रॉबिन सिक्वेरा. तुमच्या 2 ताळयांच्या आवाजा बराबर. सांगात जाय तुझो मोग म्हाका जाय. उजवो हात धरून हांवें सोलोंक जाय. तुज्या काळजाचे अत्रेक मनाचे वेगवेग हाय सांगूंक जाय. संपूर्ण हांव समृद्धी हांव तुझे वेंगेत मोरो किते यारी हांव तुझे ते संपूर्ण हांव. Trășește, coșește, poșește, că și tolo.
देव बरें करूं रॉबिन. उदय बेंब्रे एक उत्तम कलेचो कवी, वृत्तीन एक एडवोकेट, जातीन एक कवी आनी सगळ्या गोंयांत एक फामाद मनीस. कोंकणी चळवळेंत तांचें नांव व्हड. तांणी एक भोव अपुर्बाची कविता बरयल्या, चूर्यो गेला पलतडी चंद्र आलतडी. आनी ह्या सोबीत कवितेक ताळो बसून संगीत रचलां बाबेरे गोजरांनी. आनी आतां हें पद तितल्याच नजूक रितीन तुमच्या मुखार सादर करूंक येता बाय कॅरल सिक्वेरा.
कॅरल देव बरें करूं. कशें लागलें गोंयचें पद तुमकां? बरें लागलें. कत्रिना कैफ साडी न्हेसून रैलार चडली. कत्रिना कैफ साडी न्हेसून रैलार चडली. हातान तिच्या टिकेट नातली. टिसीन तिका 100 रुपये जुल्मान घालो. ऐश्वर्या रे जिन्स पॅन्टार आसली. तिच्याय हातान टिकेट नातली. ऐश्वर्या रे जिन्स पॅन्टार आसली. तिच्याय हातान टिकेट नातली. टिसीन तिका 50 रुपये जुल्मान घालो. करिनान मोठो स्कर्ट घाल्लो. करिनान मोठो स्कर्ट घाल्लो. टिसी तिका 25 रुपये दंड घालो. पूण सन्नी लिओना लागीं टिसीन कितलेंच घेतलें ना. पूण सन्नी लिओना लागीं टिसीन कांयच घेतलें ना. तुमी येतवेंस चिंचे नाका, तिच्या लागीं टिकेट आसली. हें पद बरयलां प्रकाश, पद बरयलां लॉयड रेगो ताकोडे, 100 यादी. आनी प्रस्तूत करूंक तुमच्या मुखार येता चिंपये भितरले एक मोती. तें केदाळे उक्तेंच जायना. ताचे इतलेंच भितरल्या भितर उरता. ताच्या ताळांत मात्र सगळ्यांच्या कानांत मात न्ही काळजांत पर्यंत रिकता. माणसो म्हणून मोहम्मद रफीक बाब प्रकाश डिसोजा. वावळ्यो करताय तुमच्या मोगाच्यो. पोटाक शिरकावन मदयो तिकांच्यो. वावळ्यो करताय तुमच्या सुखाच्यो. 100 यादी मोगाच्यो. नियाळटा जरी दुखांच्यो. चेड्यांनी गुरडो मोगातगी मुळ्ळे तोड्यांनी. कातगी बून जात जाल्ल्या जायत्या चेड्यांनी. उबाळ उस्वास तुजो काळजांत रिगलो. उबल्ल्या केसांनी मोग मुजो लिपलो. हरद्यार एक भरजळ दिसलो. तातून ओडवो एक उबो आसलो. ताणे हतम्यात मोजा फुसलावन तुजो उस्वास जावून रोसलो. तुज्या हरद्यार एक भरजळ दिसलो. तातून ओडवो एक उबो आसलो. ताणे आत्म्यात मोजा फुसलो.
सांगीना तुका मोगा हांव मेल्यारी पूण तुवें वास दिल्ली दर्या वेळेरी सांगीना तुका मोगा हांव मेल्यारी पूण तुवें वास दिल्ली दर्या वेळेरी आज तांबड्या रेवेरया उदार पडटा तुजो नियाळून गळगळ्या रडता तुज्या हृदयार आज अंकार दिसता तातून सैतान एक सरबेन नासता आनी आत्म्यान मोज्या पिस्टून तुजो उडास जावून नाडता तुज्या हृदयार आज अंकार दिसता तातून सैतान एक सरबेन नासता आनी आत्म्यान मोज्या पिस्टून तुजो उडास जावून नाडता शंभर यादी मोगाच्यो येता जरी दुखाच्यो शंभर यादी मोगाच्यो येता जरी दुखाच्यो मेल्विन रॉड्रिगस काँग्रेसचो एक तांकीवत फामाद कवी माणसपणाच्या तेगां पैकी सुरवेल्या तो एकलो केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती विजेत 25 वर्सां उपरांत मंगळूराक मेळ्ळे एक भोव उत्तम कवी भोव हुशार चिंतपी आनी ताणें एक मस्त आदी भोव आदी एक पद बरयलां हांव वेता अरणांतलें सुकणें जाता तुज्या हितलान गायता आनी हाका तितलोच सोबीत ताळो बसयला बाप एरिक वझर हाणें आनी हें पद प्रस्तूत करच्या खातीर प्रज्योत देसाचो सांगाती एक अपुर्बायचो गावपी तुमच्या मुखार येता आनी आतां हें एक पद एक तुवेंच पद भोव उंचल्या कालेतीचें सबार जाणांनी हें आयकोना आनी आयकोवंक येतालें आनी सांगाताच एक उंच ताळ हांवें पयले फावटी आज आयकोसो दिसता बाब विनय लुईस हांव तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता बाबिने लुईस गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर हाजो पयलो विजेत आसा 2 ताळयो ताका तुवें दिल्लें म्हाका उतर उबून गेलें आतां वाऱ्यार गवाय दिल्ली काची फाटशीर काल्या रडून फुलां तिची कर पावल्यान तुवें दिल्लें म्हाका उतर
तुका उतार हांव येता अरण्यांतलें सुकणें जाता तुज्या हितलान सदां गायता तितल्यार संतोष पावता तितल्यारच संतोष पावता हांव येता अरण्यांतलें सुकणें जाता तुज्या हितलान सदां गायता तितल्यार संतोष पावता तितल्यारच संतोष पावता हांव येता बांधले रावले फुलपून गेले जळते सारिये उजो पालवो दर्या थेंबो सुकलो ना जिवीत नंदन करून पावलो ना दर्या वेळे बांधले रावले फुलपून गेले जळते सारिये लोना जीवित नंदन करून पावलो ना दर्या वेळे बांधले रावळेर हांव येता रेवे वयलो स्नेह जाता एकटावन शिंप्यो रावळेर बांदता तितल्यार संतोष पावता तितल्यारच पावता हांव येता रेवे वयलो स्नेह जाता एकटावन शिंप्यो रावळेर बांदता तितल्यार संतोष पावता तितल्यारच संतोष पावता हांव येता हांव येता हांव येता म्हाका भोव चड आवडलेल्या पदां पैकी हें एक विनय भोव सोबीत करून सादर केल्ल्या खातीर देव बरें करूं अभिनंदन पाठयता माणसापणाच्या सिंकलेंत बिरी बिरी पावसा येयनाका रे म्हज्या पापियाच्या लग्ना दिसा तूं येयनाका रे हें पद भोव फामाद पद हांव चिंतां जॉयस बॅक घरा घरांनी काना कानार काळजा काळजांनी मना मनार पावयलें पद बिरी बिरी पावसा येयनाका रे म्हज्या पापियाच्या लग्ना दिसा येयनाका रे चाफरा देखो आसता तसल्या एका कवीन हें पद बरोवंक जाता अल्याक एक भोव सोबीत ताळो बाबेरिकान बसोवंक जाता आनी कोंकणी आबोल्यान तें गावंक जाता पूण आज तें गावंक तुमच्या मुखार येयल्या राणी गोगोळ कोण लाविटा लोबो Ah
प्रेझेंटेड. लावेटाचें लगीन आमी जालांत करता त्या दिसा बिरी बिरी पावस येवचो नाका अशी आमची आशा आसा, पूण त्या दिसा शिरांदारीचो पावस वचून दी अशें आमी मागता. हें एक पद मेल्विन लिखलें कशें बरें लिखलां. एरीक बाबान असो एक ताळो बसय लागीं अशें म्हाका दिसता. वज्रामत्यान पयले फावटी तें आयकलें. तसलें एक पद आनी तसलो एक ताळो तुमी आयकला आसतलो. हांवें तें डझन बरो आयकलां आनी तितले फावटी आयकल्या उपरांत ती आज प्रज्योत देसाच्या आवाजांत आयकोंक हांव परतून कशी व्हरता म्हाका कळना. हें पद तुमी येदोळ आयकना जाल्यार आयकलां म्हूण चिंता, परत तें आयकूनच तुमी बगीचे आसता. आनी ह्या सोबीत पदाक हांव तुमकां सादर करता सोबीत तरणाटो बाब प्रज्योत देसा. म्हाका कळना मुझे हे गीत खैसर शिपडून गेला तुझ्या बोटांनी मोगाळी उमेद भोवशा सोदीत रावला. म्हाका कळना मुझे हे गीत खैसर शिपडून गेला तुझ्या बोटांनी मोगाळी उमेद भोवशा सोदीत रावला. म्हाका कळना मुझे हे गीत खैसर शिपडून गेला तुझ्या बोटांनी मोगाळी उमेद भोवशा सोदीत रावला. म्हाका कळना
तुझ्या केसांचे फूल सदाचे आज झाडारुला गीत म्हणाले झाडा भोवती उषा पारोत राबला म्हाका कळना मुझे हे गीत खंयसर शिपडून गेला तुझ्या घोटांनी मोगाळी उषा सोदीत रावला म्हाका कळना प्रज्योताक हें गीत कळना आनी म्हाका हे गिताचे बीट कळनात. हांव तूं असो रिगून तसो भायर येता तितलें सोबीत पद आसा. अमोर पिक्या काळीज म्हजें फुल्लां कले रे बाब तो अमोर पिक्या ओके अमोर पिक्या मोगा खिणान काळीज म्हजें फुल्लां भरलां. आमोर पिक्या मोगा खिणान काळीज म्हजें भरलां मुमुरक्यांनी हांसलें तेन्ना काळीज कुशेन फुल्ला. इतलें बरो तुवें सांगल्यार उरलें हांव सांगता. युसूफ शेख गोंयचो एक फामाद कवी. मंगळुरांत आकाशवाणीचो डिरेक्टर तो जावन आसलो. कोंकणी विभाग तो चलयतालो. आनी त्या वेळार एरीक बाबा कडेन एक बेड्डे स्कूटर आसलें. सकाळीं सकाळीं वचून ताच्या घरा बसतालो आनी धामोन धरून म्हणल्या बरी युसूफ शेखा लागीं सांगून एक कविता बरोवंक लायतालो. युसूफ शेख आनी जाफरा दे कोस्ता सगळे कवी तशेंच जातीन एक आसलेकाचे. ते वचून बसून दाडावन पिकोवन ही कविता भायर हाडची पडटाली आनी तांतल्या तांतूं हें एक पद भायर पडलें. अमोर पिक्या मोगा खिणान काळीज म्हजें भरलां मुमुरुक्यांनी हांसलें तेन्ना काळीज कुशेन फुल्लां. हें पद अशें आसा तुमी मुमुरुक्यांनी हांसतात त्या काळजा भितर रिगतात तितलो एक सोबीत ताळो तितलें नाजूक संगीत आनी ऑफकोर्स इतलें सोबीत प्रस्तूत करून तुमच्या मुखार तितलोच नाजूक ताळाचो मुखार येता बाब विनय लुईस. आमोर पिक्या मोगा खिणान जिवीत म्हजें भरलां आमोर पिक्या मोगा खिणान जिवीत म्हजें भरलां मुमुरक्यांनी हांसलें तेन्ना काळीज कुशेन फुल्लां. हो 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 मुमुरक्यांनी हांसलें तेन्ना काळीज कुशेन फुल्लां. आमोर पिक्या मोगा खिणान जिवीत म्हजें भरलां. गुदगुल्यांनी रंगली जीण त्या दोस्कायक वावता लाट. गुदगुल्यांनी रंगली जीण त्या दोस्कायक वावता लाट. उड्डी मोठी
स्वप्न देखता झुट्टी वाट गुदगुल्यानी 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 रमली जीण दादोस का एक बावता लाट उट्टी मोठी रंग्याळी स्वप्न देखता झुट्टी वाट कालवडा कडेन तुंगो कमर मोडून चालला हो हो कालवडा कडेन तुंगो कमर मोडून चालला मुमुरक्यांनी हसले त्यांना काळीज कुशीन फुलला हो 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 मुमुरक्यांनी हसले त्यांना काळीज कुशीन फुलला अमोर पिक्या मोगा खिणान जिवीत मजे भरला दरिया देगेर मोगान तू वेरे मुझे माली दरिया देगेर मोगान तू वेरे मुझे माली गोपान तुका धरले तेन्ना साडी तुझी चुल्ली दरिया देगेर मोगान तू वेरे मुझीर मारली गोपान तुका धरले तेन्ना साडी तुझी चुल्ली तुझे भेटेन फुटली पाका ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो तुझे भेटेन फुटली पाका सर्गा तू गोडला भेटेन फुटली म्हाका सर्गा तू गवडला मुमुरक्यांनी हसले तेन्ना काळीज कुशेन फुलला ओ हो हो मुमुरक्यांनी हसले तेन्ना काळीज कुशेन फुलला अमोर पिक्या मोगा खिणान जिवीत मजे भरला काळीज कुशीन फुलला काळीज कुशीन फुलला विनय ब्रिलियंट माणसपणाच्या पदांची परंपरा बाब विनय लुवीस बाब प्रज्योत देसा असल्या कलाकारांनी मुखार उरयचें म्हूण दिसना गे रे बाब तुका हय तुमकां दिसना तशें खबरच ना नाका गे दिसता ही अपुरूपायची पदां हांव चिंता कोंकणीच्या सडाव जावन बायलां बिटांत आसच्या पदांच्या पैकी मुमुरक्यांनी हासलें तेन्ना और म्हाका कळना असली एक अत्व्याच भावगिताची पदां आमी मात हांगा प्रस्तूत करता आतां तसले कवी स्नान ता देखून भोवशा एरिक बाबा कितलो जोस भितर तो येना अशें म्हाका दिसता पूण ही परंपरा तुमी आनी सांगाता मेळोन आमी सांगाता मेळोन मुखार व्हरची गरज आसा अशें दिसता आनी आतां हो मुकलो थोडो वेळ आमी बिलकूल वेदिकार्य चलयना काले आमकां कुमो केल्ल्या ह्या थोड्या मान मनशांक फुलां दिवंक आशेता आनी तें कार्य पटापट चलोवच्या खातीर बाबा अरुणराज रॉड्रिगसाक मुखार आपयता त्या उपरांत भोव नाजूक येदोळचे पर्यंत सोबीत 8 पदां आसात ती तुमी आयकल्या शिवाय बिलकूल तुमची सिटी वयले उठचेच न्हय अशी आमची विनंती आसा देव बरें करूं टायटस बरें चलता मायलेज बरी मानसोबान निरंतरी कोंकणी वावर करता मानसोबान हांगासर दफ्तर आसा दफ्तरांत वावराडी आसा आनी व्हड खर्च पळय नासतना
कोंकणी जिवाळ दवरच्या खातीर जायते वावर मानसुबान चलोवन आसा आनी हाका आमकां जायतो खर्च पडटा. मानसुबान रिणार आसा आनी हो रीण भरती करच्या खातीर ही एक व्हड 150 मंडळी मातशी आमी येवजिल्ली, पूण आमी येवजिल्ल्या प्रकार जावंक ना. तरी 3 घंट्याचें अपुरबायेचें कार्य हांगासर सादर जाता आनी आमकां ह्या कार्या फाटल्यान थोड्या मानेस्तांनी दुडवाची कुमक दिल्या. सदांच ते आमचे सांगाता आसात, आमच्या कार्यांनी पाठिंबो दितात. देखून पयल्यान पयलें हांगासर हें कार्य उबें करून आमकां दान दिल्या सोमेस्त मानेस्त आनी मानेस्तीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जोरांत 2 ताळयो मोगाच्यो. तुमी आसल्यान आमी आसांव आनी आमी आसल्यान कोंकणी आसा. दायकन हांव नांवां आपयता आसतना तांणी तांचे तर्फेन कोणी आसल्या दायकन हांगासर येवचें आनी आमच्या मानसोबान अध्यक्षतावन आमचे मोगाचो संकेत जावन उपकार मनाची कानीक जावन एक फुलांतरो तुमी स्विकार करचो. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी अध्यक्ष ह्या रिजिस्ट्रार ह्या संध्या आसल्या दायकन मुखार येवन फुलांतरो स्विकार करा. सिंडिकेट बँक कुलशेखर, मानेस्त रॉय कास्टलिनो शक्तीनगर, मानेस्त एरिक कोरेया वामंजूर, मानेस्त गिल्बर्ट डिसोजा. एरिक कोरेया तर्फेन तांचो पूत हांगासर आसा. मानेस्त गिल्बर्ट डिसोजा. कलाकुल नाटक रेपर्टरी ताचे तर्फेन हँडली कुएल्यो. मानेस्त जॉसी आनी मानेस्तीन मारियेट डिसोजा. मानेस्त टायटस नोरोना राहुल एडवर्टायझर्स. मानेस्त ह्यू थॉमस सेलेस्टीन वास आनी मानेस्तीन डॉरथी MF वास. मानेस्त ॲलन CA पिरेरा. मानेस्त प्रवीण पत्रावो. मानेस्त लॉय नोरोना सिम्फनी. मानद इकबाब बोनावेंचर नजरेत विगार वलेन्सिया. मानेस्त नेल्सन पिरेरा वलेन्सिया. मानेस्त रघुनाथ शेट. मानेस्त दया विक्टर लोबो. मानेस्तीन इडिथ डिसोजा. बाय मिराल पेरिस. मानेस्तीन लेनी आनी मानेस्त बेनसिक्वेरा वलेन्सिया. मानेस्त जेरी मोंतेरो इलेक्ट्रिकल्स. बाय मिराल पेरिस. मानेस्त BC फेर्नांडीस आनी मानेस्तीन रिटा पिंटो वलेन्सिया. भोवमानादीक JB क्रास्ता रुजाय. मानेस्त थॉमस आनी मानेस्तीन प्रेसिला डिसोजा वलेन्सिया. डॉक्टर PN वेगस आनी कुटाम. डॉक्टर PN वेगसाक आमी विशेश तरान 2 सर्तीक ताळयो दिवंक फावो. कित्याक म्हळ्यार 150 म्हयन्याळे मानचे पैकी सडावत 97.5% म्हयन्याळे मानचे कितें आजार जाल्यात. आनी आनी तांचे सांगाता दुसऱ्यांक कितें घेवन आसात घेवन येतात आनी तांगेर कोणीय सैरी आयल्यार पयलो आयतार कलांगना कामानात. मानेस्त राजेश शेट्टी आनी कुटाम जेप्पी नामोगरू. मानेस्त रॉनी अरुण. रॉनी अरुण मानसोबान असो आदलो वांगडी आदलो कजनदार आतां कटार. मानेस्त नवीन लोबो आनी कुटाम बजाल. मानेस्त कुटुंबाचे कोणी असल्यार मुखार येयात. हाळे ताचें ल्हानशें धाकटुलें धूव आसा. मानेस्त अरुण राज रोड्रिगस वलेन्सिया. ब्लूबेरी बिल्डर्स आनी डेव्हलपर्स
या संस्थाचे कोणी असल्यास दायकन मुखार यात. अनिल पत्राव. सनरे सोलर आणि सनरे किचन्स अँड इंटिरियर्स रोनाल्ड गोम्स. मानेस्त रुडॉल्फ आणि मानेस्तीन सेलिन कॉन्सेसो बारेबैल जेरी आल्या दायकन मुखार येवचे. मानेस्त अशोक पिंटो आणि कुटाम बिजय. मानेस्त थॉमस लोबो आणि कुटाम बजाल. मानेस्त विल्फी मोंतेरो आणि कुटाम बजाल. मानेस्त प्रवीण चंद्र आळवा जेप्पिना मगरू. बाय मानेस्तीन शालिनी पंडित. मानेस्त सुनील डिसिल्वा. मानेस्त ऑलिव्हर लोबो. मानेस्त अनिल आणि मानेस्तीन आयरीन डिकोन्ना. एक्सचेंज ऑफर. सर आमच्या दानींग देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुमचो तेंको आमकां असल्यार वडांत वडकारी करूंक आमकां साथ जातले अशें आमी पतयता आनी सोमेस्तांक परत हे बोटी देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या संगीत कलाकारांची वळख करून दिता. म्हज्या दाव्या तावन हांगा सुरवात एक हाका उदेवण्याचो म्हणूंक जायना. तो उदेवन आयला आनी आतां फामाद जाला. जायतीं कामां ताणें केल्यांत. खुद्द ताच्या आवयन पदां बरोवन ताणें संगीत रचून जायतीं एल्बमां ताणें काडल्यात. मात न्हय जायत्या एल्बमांक ताणें संगीत सजोवणी केल्या. म्युजीक अरेंजर जावन आतां रेकॉर्डिस्ट जावनी तो कोंकणीक सेवा दिता. बाब रोशन डिसुजा हाची 8 पदां आज आमी सादर करते आसा. लीड गिटार खेळटा बाब रोशन डिसुजा. किबोर्डाचेर एक सोबीत तरणाटो आमच्या संगीताचो पाठीचो कोणो. किबोर्ड आज चड म्हत्वाचें एक वाजंत्र बाब रिचर्ड मोंतेरो. रिची ह्या माणसोबानांची सगळीं पदां बरोवन घेतलो एक मात्र मनीस ह्या संवसारांत. सुनील कुमार वायलीन खेळटा आनी माणसोबानांची सगळीं पदां ताचे नोटेशन्स ताचे कडेन आसात. बाब उमेश इड्ड्या सॅक्सोफोन आनी ट्रम्पेट खेळटा आनी माणसोबाने संगीताक सोबाय दिता. बाब उमेश देव बरें करूं. मानीश दास मोदें आमकां चुकलो आतां परत गांवांक आयला. मानीश दास पिर्लूक खेळटा. मानीश दास. म्हज्या उजव्याक ओतेन सर पयल्या फावटी आमच्या मांडार बसता पूण बरो खेळिल्लो नांवाडीक प्रख्यात खेळगाडी तबला ढोलक आनी बाकीची वाजंत्रां खेळटा. राजेश भागवत मुल्कीचो कोंकणी मनीस. नॉर्बर्ट गंजाल्वीस धाकट्यो वस्तू घेवन आमच्या संगीताक सोबाय दिता. बाब नॉर्बर्ट गंजाल्वीस नोबी. हां हो हाचो गुरू व्हडलो ड्रमर आनी तो ताच्या गुरूच्या पावलांनीच एक प्रख्यात ड्रमर जावन आतां सोंपता. बाब सचिन सिक्वेरा ड्रम्स खेळटा मात न्हय संगीत शिकयता. मणिपालांत आतां संगीत इस्कॉल ताणें उक्तें केलां ट्रिनिटी. हां एक एसिस्टंट प्रोफेसर MBA शिकयता आळवास हांच्या संस्थान. बाबा अश्विन कोरेया उद्या वर्सो. ह्या सर्व कलाकारांक कितें म्हणल्यार इतलीं पदां इतलीं कश्टांचीं पदां उडास दवरून आनी बरोवन काणयोवन अभ्यास करून खेळचें सुलभ न्हय. देखून तुमच्या मिनतेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सोबीत संगीत तुमी आमकां दितात. आमचें नांव तुमचे वरवीं गाजता. देखून देव बरें करूं. आनी पुरो एक बाब नवरार सगळ्यांक घरा वचोंक आसा. कोण पदां म्हणटात? या गावप्यांनी दायकन एक घडीभर वेदिकेचे फुलां तुरो गेजे अशें उपकार मागता. या हांगा पयलो प्रज्योत दिसता म्हाका. प्रज्योत देसा उडी उडी. या वेगिन्स हाची एक मेळ्ळी मातशी आमी सादर करता. वेगिन्स आनी ताच्या सांगात विनय आसतलो. विनय लुईस गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर पयलो विजयत. म्हजो या बाय झिना ये जावन या झिना हाची वळख सांगची गरज ना.
माणसोबानाची एक मलगडी कलाकारा बाब रॉबिन सिक्वेरा गांव म्हजो आल्बमान प्रख्यात आनी तो वेस्टर्न तशेंच इस्टर्न दोनी शैली गावंक शकता ताची शाती आमी जाणाव ताची पतीन बाय कॅरल पतीन म्हणनाय बाय कॅरल एक सुबीत गवभेण सुबीत म्हळ्यार पळोवंक मात नाही गायन ताचें सुबीत आसा पळोवंकय सुबीतच बाय लविटा लोबो सोद 2 हाची राणी कोगुळ या एक मलगाडी कलाकारा म्हजे पतीन कोंकणी आबोले बाय जॉयस ओझेरियो म्हाका घाल्याक तर म्हळ्यार आयचे कार्य पोदां तुरो देखून फुलां तुरो देव बरें करूं प्रकाशाक दिवं ना तो केदाळे पाट्टी उरता देखून राव रे बाबा प्रकाश बेजार करिनाका तूं म्हजो मोगाचो कलाकार मोगाचो खऱ्यान मोगाचो देव बरें करूं लुब्या एक गडी पटी हांवें काडले दोळे काडल्या ते देव बरें करूं एरीक बाब धर एरीक बाब अशें बारे अप्रूप आसता थोडे मागून काणूचे तांतल्या पैकी हांव एकलो वय एकली मालगाडी मनीस धाकट्यार अशीन गेली तिका इल्ले वायाचे प्रॉब्लेम आसतले आनी ती म्हणाली धाकट्यार बा म्हाका वाय येतात पूण त्या वायांक आवाज ना आनी घाण ना आले हांगा भितर येयल्या उपरांत काही 10-20 पटी जाले तुका कांय म्हणे आवाज आयका लागी कांय म्हणे घाण आयल्या गी वान देनान पूण प्रायाक लागून परतून वाय येताना म्हाका बरें लागना देखून आयल्या म्हणाली धाकट्यारान तपासून तिका वखद दिलें ती घरा गेली 8 दिसांनी ताणें परतून आपयलें 8 दिसा उपरांत ती आयली धाकट्यारा कडेन येता नंतर रागान आयलो वॉट द हेल यू डीड म्हणाली ती म्हाका कांयच घाण नातली आतां घाण येवंक सुरू जाल्या पूण देवाच्या दयेन आवाज ना म्हणाली धाकट्यार लागीं तिच्या काना कडेन गेलो आनी म्हणालो तुजे सायनसाचे प्रॉब्लेम आसले बाय ते सोमा केल्यात परवांच्या हप्त्यान तुजे कानाचे प्रॉब्लेम सोमा करता म्हणाले हें पद लॉयडान लिखलां रोशन डिसोजान ताका संगीत दिलां प्रकाश डिसोजान गायलां शेतां मेरेंतला कवळेंतलें एक फामाद पद आनी आतां तेंच पद तुमच्या मुखार गायता बाब प्रकाश डिसोजा Dum dum taka dea dea Dum dum taka dea dea Na 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 Şeytan merer hattur Tu ata çok konuşuyorum Dogay Dağıtı aslan Askan batı kanta Oh oh Na 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 Oh oh Na 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 Oh oh Na 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 Oh oh पैसे सोडून त्या साईबाचे अंगडीक धावून मिठाई काते असल्या आष्टींता हांसूंक येता ओ हो ना 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 ओ हो ना 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 ओ हो ना ना ना
कसे घालताले इडल्यार तो जोडून मोजी नाकला काय करताले गो तर आस्पिटात अशें लढताय उलोवंक आवडताय समजना तुझ्या त्या बोटाच्या रुचीनी हाय साबण सोड गो म्हाका तुझ्या त्या बोटाच्या रुचीनी हाय चिरडून धर गो म्हाका तुझो सांगात म्हाका जायाच्या तुझे वेगेर म्हाका मोळाच्या तुझे कुडीन म्हजो जीव आसा तुझे नाडेर म्हजो सर्ग आसा शेतां मेरेर हात धरून तो पाताच्यो कोनश्यो मोडून दोगाय धांवते आसता आश्चिंता सोंकेता बायमांचे पयशे सुरून त्या सायबाचे आंगडीक धांवून पिटाय ताते आसता आश्चिंता सोंकेता ओ ओ ना 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 ल्हान आसतना पांय मांयचे पयशे सरून सायबाच्या आंगडी वचून मिठाई केल्लो उडास येता आनी हें पोत बरोवन लॉयडान रोशनाक दिलां रोशनान ताका पॉप संगीत बसयलां यंगा जनरेशनाक हांवें चिंतचें एक आदल्या उडासाचें पद बाबेरिकाच्या हातान गेलें जाल्यार कसो ताळो आसता म्हणून जस्ट चिंता चिंतल्यार पुरो मुखलें पद आसा अंजू अरुणा वी कामत हिणें लिखलां तिणें मस्त पदां कांय लिखूंक नात लिखलेल्या थोड्याच पदां पैकी हें एक अपुर्बायेचें पद आनी ताका माणसापणाच्या आदल्या पदां पैकी एक बाबेरिकान एका त्वस ताळो बसयला अंजू आनी हें पद अरुणा विकामताचें इतलाच सोबीत करून तुमच्या मुखार गायता बाब प्रज्योत देसा वेळ गेल्ले बरी ताळी हांसा वाजून जावंक नाका ताळो तोच आसा अंजू मेरे जीवाची गांठी तू अंजू मेरे मोगाचे अंजू मेरे जीवाची गांठी तू अंजू
आकाशाचे नक्षत्री केले डोळे दिसताच म्हाका निदिरेचे वेळे आकाशाचे नक्षत्री केले डोळे दिसताच म्हाका निदिरेचे वेळे चंद्रन हसताना उडगा सुजाता चंद्रन हसताना उडगा सुजाता दुःखिल तोंड एदुराक दिसता दुःखिल तोंड एदुराक दिसता निकेले मोगाचे अंजू पर्वत उठून येता मोडांचो पेरू तांडून हाडता कैलास पर्वत उठून येता मोडांचो पेरू तांडून हाडता हृदय सिंहासन राणी तू म्हाका हृदय सिंहासन राणी तू म्हाका अर्पण सर्वस्व मैं केले तुका अर्पण सर्वस्व मैं केले तुका मैं केले मोगाचे अंजू अंजू मैं केले मोगाचे अंजू मैं केले जीवाची गाडी तू अंजू केले मोगाचे अंजू केले जीवाची गाडी तू अंजू तू केले खातीर पद बरयता तू केले खातीर पद बरयता तू केले प्रीतीचे गीत रचयता अंजू 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 देव बरें करूं प्रज्योत हांव ह्या कलाकारांचें नांव आपोवन वेदिका पोवच्याक चड ते पाटी वयताना ताळयो चड पडटात म्हळ्यार तांचें पद तितलें बरें जालां म्हणून लायक आनी आतां हांव दया करून लुई पिंटोक मुखार आपयतां हांवें इतलें परत जाल्या उपरांत व्हडू एंजल्स असो किंग घेवन म्हजे कडेन सरता टायटस हांवें काडलें तुजे दोळे काडल्या ते म्हणून आतां हांवें ताका एक फुलांचो तोरो दिवन मान करूंक अशें येता किंगू दया करून मुखार आय किंगून तशें म्हणून हें म्हज्या बोल्सांतलें
हे एक पद बा आयरीन डिसोजान बरयलां. आयरीन डिसोजा रोशन डिसोजाची आवय मम्मा आनी ती एक बरी कवयित्री. सांगत आसता तिच्या पदांक रोशन बरें करून ताळे बसयता. आनी हें पद आसा म्हज्या मोगाक. आनी हें पद तितलेंच सोबीत करून तुमच्या मुखार गावंक मुखार येता बाब रॉबिन सेक्वेरा. असली पका उबून तुझे लागी येतो असलो तुझ्या डोळ्यांनी जर असली तारा प्रकाश तुझे भोवती शिंतो असलो मोगाक कबला जर दिली तुवे तुझ्या केसा सावळे रावले म्हजे काळीज मोगान तोलेला तुझ्या वेंगेची ऊब बसली ना तुझी मोगान तुझ्या काळजात तडी पावली ना मोना होता मोगा सूर्य जाल्लो तर गालाचे तामसान जान रंगतो आसलो तुझे बाळशे मोगा जाल्लो तर उस्क्यार तुझ्यानी बंदतो आसलो पावसात बोजावून तुझ्या मोगा तुझ्या काळजांत तेर पडून मुझे काळीज मोगान तोलेला मुझे वेंगेची ऊब बसली ना तुझी मोगान मुझ्या काळजांत तडीर पावली ना मोना होता मोगा फुला केदींच फुललेला दापुल्या फांत्या फरार फांकलेले सूर्याचे किरण तू जीवाळ पाचव्या या तनार जळजळ सो उदकासो रेंबो तू नेल्या मळबाच्या पद्या मुखार बळमन आंक्रेंडलची आंक्री गो तू वाच्या वाऱ्यार उपसो मोगऱ्यासो परमळ तू म्हजे काळीज मोगान तोलेला तुझ्या वेंगेची ऊब बसली ना
देव बरें करूं रॉबिन. एक कदेलां खाली जावचीं दिसतात म्हाका. मुखार 5 पदां मात आसतलीं आनी तीं 5 पदां भोव उत्तम कालेतीचीं आसात. त्या देखून आनी हांव म्हज्या रामायणा सांगून लांब नासतना सीदा पदांक सेचार आसा. हें पद आसा मेल्विन रॉड्रिगसान बरयलां. बाबेरीक वजरान ताका ताळो बसयला आनी पद अपुर्बाचें रेवेच्या कणा कणान. आनी तुमच्या मुखार हें पद प्रस्तूत करता बाब विनय लुईस. कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादीन मुन्नाटला तुझे यादीन मुन्नाटला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादीन मुन्नाटला तुझे यादीन मुन्नाटला घेतला पावसा ममान धरतेक धुतला कोणा काळीस कोणा भेटला तुझे यादीन मुन्नाटला मोळपान कुपांक वेंगेन घेतला पावसा ममान धरतेक धुतला कोणाक भेटला तुझे यादीन मुन्नाटला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुटला तुझे यादीन मुन्नाटला तुझे यादीन मुन्नाटला साची स्वप्ना चुका फुडाराची काळजात मुजा काळीज फुटला तुझे यादीन मुन्नाटला फोडना हुमता उगडा साची स्वप्ना चुका फुडाराची मुजा काळीज फुटला तुझे यादीन मुन्नाटला रेवेच्या कणा कणा काळी
फुगला तुझे यादीन मुन्ना आठला तुझे यादीन मुन्ना आठला रेवेच्या कणा कणा काळीज फुगला तुझे यादीन मुन्ना आठला तुझे यादीन मुन्ना आठला तुझे यादीन मुन्ना आठला तुझे यादीन मुन्ना आठला आणि फकत 4 पदां उरल्यांत विल्सन सिक्वेरा कटील विल्सन कटील म्हणून नावानंत फामाद कोंकणीचो बोधिलेर कवितेच्या मट्टाक एक भोव उंचलो कवी आनी ताणें हें पद लिखलां गांव म्हजो कवळे खातीर ती कवळी आसा बाय कॅरल आनी रॉबिन सिक्वेरा हांची बाब रोशनान ताका संगीत दिलां पदाचें नांव आसा मळबा वयल्या आनी ताची उतरां हांवें तुमकां सांगलें विल्सन कटीलाची तें तुमच्या मुखार प्रस्तूत करता बाय कॅरल सिक्वेरा मळबावयल्या चंद्रातून तुझ्या हाताक मेळ्ळे मळबावयल्या चंद्रातून तुझ्या हाताक मेळ्ळे दोशाचो बदला काळके बेतान केले मोगाचो या काळो दिवून भूमीक देवणी दिल्ल्याच्या वेळेर राखून भोसक्या मावल दाबोणी दारा दोस
आतां प्रस्तुत जावचें पद बाब एरेक वजेर आनी बाब चाफ्रा दे कोस्ता हांच्या मेळावळींत उठलां. हें पद आसा रात वलेंत आनी विनय लुईस तुमचे मुखार हें पद प्रस्तूत करता. रात वोलीन कडकडताना चंद्राचे लेगून दान झडताना काळजांत कसो पेटता उजो तुझ्या मोगाचो पावसांत गुलो शिरशिरताना कांटो फुलां वेंग मारताना काळजांत कसो पेटता उजो तुझ्या मोगाचो पालवोंक नोचो सोसूंक नोचो ढगा भगा करून पेटता उजो तुझ्या मोगाचो पालवोंक नोचो सोसूंक नोचो ढगा भगा करून पेटता उजो मोगाचो तुझ्या मोगाचो. सिल्काची साडी तू नेसून घेताली पलका परी तू सोलून वेधाली सांगात झालो तुझ्या पालवाचो तुझ्या गालाचो तुझ्या गालाचो आधी कळले ना कळाना घासताना सिल्काची सुता काळजांत कसो उठता उजो तुझ्या मोगाचो तुझ्या मोगाचो. पालवोंक नोचो सोसूंक नोचो ढगा भगा करून पेटता उजो मोगाचो तुझ्या मोगाचो. पालवोंक नोचो सोसूंक नोचो ढगा भगा करून पेटता उजो मोगाचो तुझ्या मोगाचो मोगाचो तुझ्या मोगाचो. देव बरें करूं विनय. लॉयड रेगो ताकोडेचो कवी फाल्गुणेच्या न्हंयच्या देगेरच जल्म जाल्लो. आज लॉयडाच्या पयल्या भुरग्याक पाळण्यान दवरला. लॉयड एक बरो कवी, बरो संगीतकारी, सादारणाच्या मट्टाक वय. ताची उतरां भोव धाकट्या प्रायरच संगीताच्या कवितेच्या माळार भोव उंचली अशी नावाडलेली आसात. ताणें एक पद बरयलां कशेंगी कोण्णा आनी तें तुमच्या मुखार आतां गायता बाय लाविटा लोबो.
आनी आयच्या पदांतल्यान निमाणें पद 20वें पद बाब मेल्विन रोद्रीक हाणें रचला. बाब हिरेकान ताका सोबीत ताळो बसयला. हें मोगाचें पद. उमे आनी वोंट तवला हें पद तुमच्या मुखार प्रस्तुत करून घेतात. विनय लुवीस आनी प्रज्योत डेसा हें निमाणें पद तुमच्या ताळयांच्या आवाजा बराबर आतां सुरवात जाता.
देव बरें करूं ह्याची सोबीत सांज पदां तुरे सांज आमच्या सांगात तुमी सांबाळलेल्या खातीर आनी इतलो व्हड सहकार दिला तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरी रात मागता आनी जुलयाच्या पयल्या आयतारा मुखल्या म्हयन्याळे म्हणजे 150 आनी 1 म्हयन्याळे म्हणजे ताका दयेजे म्हणून आमी विनंती करता देव बरें करूं देव बरी रात दिवं